ते लास्ट केस आलो ती ताणें एप्लिकेशन घालो ते डिस्चार्ज करपाक ती डिसमीस केल्ली तेगेली. सो हांवें आतां रिविजन घायल्या आनी ती रिविजन आतां 3 तारखेर फिक्स केल्या. खंयची केस तुझी ती बुशावती रिवराक ती फुरीस फोडलो तुझं आनी केस कितू केस आयले पेंडींग आसा सद्या मार्गांव सगली केस डिस्चार्ज जालो आनी एकूच हय आनी 3 तारखेर दवरली ती पब्लीक प्रॉसिक्युटराक रिप्लाय. हांव एअरपोर्टाचेर गेलो व्हडल्याचो कॅन्डिडेट म्हाका थंयलो पुलिसांनी वयता तेन्ना ताका पावयला आनी हांव येयला 5 सुमार पावला आनी ताका सोडला आनी हांव घरा वयतालो घरा वयतना रवींद्र देसाय जेवण काडला आनी पुलीस हाडलेले म्हाका पुलीस वच म्हणून लागले आनी हे म्हणटा तूं आतां मोडून येयला म्हणून हांव फॅमिली आहा तांकां विचार न्हू ते विचारपाक रेडी नाय. अरे हे कितें अरे पिशपणा नाक आसलेले पूण तूं मागीर ते दुर्गाचे बी वचून ट्रेन म्हाका चोडोन लायला बाय फोर्सान एसपीन आनी ती करून दाखयतालो आपण हें फोडला तें फोडला ते म्हाका पयलीं सांगताले तूं आमी दाखय म्हूण आनी आमी शुटींग काडटा आनी वय म्हूण हांव कितें म्हणलें आनी ते म्हणटा पारेकर सांगता तुका भाजच्या जॉबा लायताय म्हूण आनी तुका दिवपाचें दिताय आनी तुका संवय आहा म्हूण जेल काडपाची. हय हांवें काडली पयलीं न्हू 3 वर्सां आनी तुका 2 ते 3 म्हयने सोडटाय म्हूण म्हाका कितें खबर आहा आनी कितें ज्या सांग म्हूण वय म्हूण सांग म्हूण आनी थिंग भितर प्रिजनरांनी सांगनाका म्हूण वय म्हणून ते तुका परते करता म्हणून तांकां हांवें सांगना हिंगा सांग म्हणून वय म्हणून हांवें म्हणलें ओके म्हाका कितें खबर आहा हांव सारको इनोसंट म्हाका चीट केलें आनी हांव 2-3 म्हयने सुट्टा म्हूण आहा मागीर म्हाका कळ्ळें घात करताय म्हूण. पण तुका तूं सगळे कडेन खुरीस दाखयलो म्हणलें तेण म्हाका पयलीं दाखय म्हूण सांगलां आनी आमी रिकॉर्डिंग करताय म्हूण हांवें वय म्हूण सांग म्हूण. आतां तूं कितें सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक? पारेकर फीट ना जॉबाक सीएमा फीट ना